आम्ही पळोवपाक गेल्यार आमकां ती गव्हर्मेंट जॉबाची आशा उरना. कित्याक जायते गांवांनी कळटा गव्हर्मेंट जॉबाक कित्याक वयता, लाख आसात लाख ना म्हणटा आमी. पूण ते लाख आमी आज पळयात गव्हर्मेंट सर्वंट मोर देन 70% or 80% गव्हर्मेंट सर्वंट्स आर नॉट क्वॉलिफाईड टू डू देअर जॉब. आज आमी कितें करपाचें, भुरग्यांक शिकपाचें न्हू. भुरगे शिकून बेकार आसात, जायते भुरगे आमचे फ्रस्ट्रेट जालेले आसात. प्रायव्हेट सेक्टर जॉबाक गेले निघून जाल्यार आमच्या प्रायव्हेट सेक्टराक गोंयकारांक जॉब मेळना. हे कोण रिस्पॉन्सिबल? आमकां आमचे प्रमोद सावंत सीएमान सांगपाचें. तशेंच एक जाग्यार साखळी बिचोली एक गांवांतले जॉब सगळे तेमकां वयतात. पळोवपाक गेल्यार सगळे आमचे गोंय पक्के जाला. जॉबाक कांयच सारकें ना. हांव मागता आमचे सगळे लोकांनी मेळून हेजेर कितें तरी करपाक जाय म्हूण. नमस्कार गोंयकारांनो, हांव तुमचो सलमान खान, व्हायस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी युथ विंगाचो. आयज खरेंच तर आमकां हांगा येवपाची गरज इतली पडली की हे जे फुडें येयल्ले आसा एक्सपोज जावन, हे जे कांड जे जाल्ले आसा, हे जे प्रॉब्लेम घडलेले आसा गोंयान आमच्या, ही काय नवी गोष्ट न्हू. हेजे पयलीं सुद्दां HRD डिपार्टमेंटान 29,000 फॉर्मां हेंच्यांनी दिली. कित्याक दिली 29,000 फॉर्मां? ते पयशे घेवन. कित्याक 15 लाख रुपये घेतले भुरग्या कडल्यान, जेन्ना तुमकां 970 जॉब दिवंक जाय आनी ऑलरेडी तुम्ही वाटलेले आसा, तरी तुम्ही ते कित्याक पयशे घेतले तेंचे कडल्यान? तेजे उपरांत आतां हो स्कॅम येता. ते पूजा शर्मा ही काय बेश्टे कापासतात नासतली, तेजी डायरेक्ट वचून हे करपाची. गव्हर्नमेंटान कोण तरी आसा तेंचो, तेन्नाच हे जालं, डिलिंग सगळी जाल्ली आसा. आमचे भुरगे जे म्हणटा स्किल इंडिया उरला खंय? आयज समज JEE PWD ह्या डिपार्टमेंटान असले पयशे भरलेले इंजिनियर पावले जाल्यार आमचो हालत कितें जातलो? आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चराची क्वॉलिटी कितें आसतली? आमचे जे हे आसा सिस्टम आहा तो कसो सत्यानाश जातलो ते पयलीं पळोवंक जाय. आमी आख्खे पोखरलेले आसा. आज भाजपा सरकारान आमकां काबार केल्लो आसा, सोंपयल्लो आसा. प्रत्येक गोष्टीन हे फेल जाल्ले आसा. हेंचो रिपोर्ट कार्ड पळया, झिरो आसा, झिरो. एक सुद्धा ना, झिरो रिपोर्ट कार्डात. खंयच्याय दोन ठामपणे सांगता बहुमत आसा आनी हे आसा. सगळी कामां तुमची उलटी कामां आसा. रस्त्यांचे पयले पाड पडलेले आसा, जॉबांचे पाड पडलेले आसा. 9% अनएम्प्लॉयमेंट आसा, 9%. आख्खी इंडियेत सगळ्यात टॉप अनएम्प्लॉयमेंटान आमी आसा. लज येवंक जाय. सगळ्यात व्हडलो टुरिझमचो स्टेट आमचो. आज पगार दिवपाक पावना लोकांचे, आज पेमेंट ना, आज आमकां नोकऱ्यो ना. आणि हे जितले इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आहा आनी हॉटेलां आहा सगळी कामां आनी कॉन्ट्रॅक्ट्स जे आसा भायल्यांक वयता. आमच्या गोंयकारांच्या वेंडराचेर एक सुद्धा सरकारच्या डिपार्टमेंटची नजर ना. तुम्ही वेर्णा वचून पळया इंडस्ट्रीन काम, डायरेक्ट पुना मुंबईच्यान येवन काम करून वयता. गोंयचे भुरगे करतले कितें? पॉलिटेक्निक उगडून दिला, इंजिनियरींग कॉलेज उगडून दिला, शिकून येयल्ले आसा, कामां ना, पैसे ना, एक्सपेंडिचर जातले कसे? जाप जाय सरकारा कडल्यान, जाप जाय आमचे दोग आमकां जाय, आमचे दोग आमकां जाय. फाटले 6 महिने जाले आमी सांगता की सरकाराक जॉब विकपाक काडल्या. म्हाका दिसता 6 महिन्या पयलीं जेन्ना आमी उलयले की सरकारी जॉब विकता म्हणून, तेन्ना चीफ स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टीचो सांगपाक लागलो की प्रूफ दियात म्हणून. आणि आज जेन्ना हे जॉब स्कॅम भायर सरल्या करोडांनी, तेन्ना आमकां दिसून येता की BJP फाटली कितलीशीच वर्सां जाली फटिंगपणां करताली. आमी पळयलात की आज ही पूजा, प्रिया जावं आनी कोण जी भायर सरल्या नांवात, हांकां स्केपगोट करून आज सरकार म्हणटा की दिस इज ओनली जॉब स्कॅम म्हणून. पूण जेन्ना जॉब्स विकपाक अवेलेबल आसता तेन्ना जॉब घेवपी आसता आनी जॉब विकणारे दलालूय निर्माण जाता. आमी मागणी केल्या की हे जे जॉब स्कॅम आसा ताची इन्क्वायरी has to be conducted by a judicial commissioner, retired high court judge आणि 2 retired district judges कमिशन अपॉइंट करून पब्लिक हियरिंग जावची. कित्याक भिता सरकार हे काम करपाक? कित्याक भिता सरकार हाजे कमिशन बसोवपाक? आमकां पुलिसांचेर विश्वास ना. आमी पळयला
की गोवा पुलीस कशे तरेन गव्हर्मेंटाचे स्तूत जाल्यात. पयल्या FIR-आन विदिन 48 hours पुजा नायकाक बेल मेळटा अँड शी वॉज हेल्प बाय द पुलीस टू गेट दॅट बेल. मागीर जेन्ना आमी बोवाळ घातलो तेन्ना आज तिचो रिमांड मागपाक लागले पुलीस. पूण पयल्या केसीन पुजा नायकाक बेल मेळ्ळी कशी? एका साद्या केसीनी 8-5 मिनिमम 5 दिसाचो रिमांड पुलीस मागता तेन्ना पुजा नायकाक पयले फावट बेल मेळ्ळी कशी हाचे उत्तर पुलिसान दिवचे पडटले. आमी गोवा पुलिसाचेर विश्वास करचो कित्याक? कारण हातूंत भितर मंत्री आवाज एक स्टेप फुडें वता, मुखेलमंत्री आनी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स ह्या स्कॅमांत इन्वॉल्ड आसा. आमकां एक ऑडिओ क्लिपिंग मेळ्ळा. वी वील व्हेरीफाय इट. आनी तातूंत भितर क्लियर कट एक कुडतरीचो मनीस इन्वॉल्ड आसा जो लिडर आसा भारतीय जनता पार्टीचो. तो तातूंत भितर इन्वॉल्ड आसा ही आमकां म्हायती मेळ्ळा. आनी देण घेण कमीत कमी 40 ते 50 लाखाची जाल्या जॉब स्कॅमा भितर. सो हांकां सगळ्यांक प्रोटेक्ट करपा खातीर सीएम हे करता काय हो मोठो प्रश्न आसा. आमचो चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट लिडर ऑफ आमचे ओपोजिशन आमच्या कोण आसता तांकां अपॉइंटमेंट मेळना चीफ मिनिस्टराक मेळपा जाय जाल्यार. पूण पुजा नायक कशी पावता चीफ मिनिस्टराच्या घरान? ही सगळी बरी लक्षणां न्ही. ही भारतीय जनता पार्टीची जी लक्षणां आसा ही बरी न्ही. हे सगळ्यांक कळपाक जाय. आमी मागता की सगळे जे एक्यूज आसा तांचे फाटल्या वर्साचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स, CDR कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स आनी टावर लोकेशन्स पुलिसांनी घेवचे आनी ते पब्लीक करचे. फाटल्या वर्सा भितर हे जे एक्यूज आसा ते तांचे टावर लोकेशन्स ते खंय खंय वताले ते कोणाक मेळटाले ते तांचे टावर लोकेशनांतल्यान दिसून येतले. तांचे कॉल डिटेल्सांतल्यान ते दिसून येतले. अपारजात आसा जाल्यार सरकारा कडेन आमी आज सिंबॉलीक प्रोटेस्ट सुरवात केल्या हांगाच्यान आनी गोंयभर हे सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आमी घेवन वतले. आमी जशे रिजनल प्लॅनान केला तशेंच हे जॉब स्कॅमाचेरूय आज आवाज उठोवपाक लोकांक जागृत करपाचो हो पयलो प्रयत्न आसा. हांगाच्यान आज मेरशेच्या ह्या सर्कलांतल्यान सुरवात केल्या आनी गोंयभर हो आवाज आमी घेवन वतले. कारण हो जो जॉब स्कॅम आसा दिस इज द स्कॅम ऑफ द सेंचुरी ऑफ भारतीय जनता पार्टीचो. हातूंत भितर सगळे जाण इन्वॉल्ड आसा आनी विक्टिम्स आर गोवन्स अँड गोवन यूथ. हांव मागणी करता प्रत्येक गोंयकारा कडेन, प्रत्येक गोंयच्या आवय बापाय कडेन, प्रत्येक गोंयच्या भुरग्या कडेन, तरणाट्या कडेन जाणे आज जॉबाक एप्लाय केल्ले, जाणे मेरिटाचेर नंबर 1 आयिल्ले पूण तांकां जॉब मेळना कारण पयशे दिवपाक शकले ना. तांणी आज फुडें सरचे पडटले. आज आमकां दिसता आसत अरे म्हाका कितें फरक पडटा फरक. प्रत्येकाक फरक पडटा कारण फाल्यां आमची भुरगीं व्हडली जातली. प्रॉबेबली दे विल गो ऑन मेरिट्स टू अप्लाय फॉर जॉब. पूण गव्हर्मेंट ती जॉब विकपाक काडटलो आनी असले स्कॅम जायत रावतले. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसा. सरकारान इलेक्शना पयलीं सांगले की आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अपॉइंट करतले आनी जे जॉब्स आसा थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जातले. इलेक्शन जावन 3 महिने जायना चीफ मिनिस्टर म्हणटा आनी ते बी दिल्लीच्यान अनाउन्समेंट करता की जॉब्स रिक्रुटमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट. कारण प्रत्येक मंत्री ह्या स्कॅमान इन्वॉल्ड आसा, प्रत्येक आमदार ह्या स्कॅमान इन्वॉल्ड आसा आनी ह्या स्कॅमाची व्याप्ती जी आसा ती काणकोणच्यान पत्रादेवी पर्यंत आनी प्रत्येक जो रोड काणकोणच्यान पत्रादेवी आसा तो यू टर्न मारता आनी सांखळे पावता. म्हणून हांव सांगता की भारतीय जनता पार्टीची जी लक्षणां आसा ही बरी ना. ही लक्षणां म्हणटा कारण हे प्रत्येक जे इश्यू आसा, प्रत्येक जॉब स्कॅमाचे जे इश्यू आसा ते ऑल रोड्स रीच टू सांकेलीम. Somebody very close to CM is involved in this. Somebody very close to this government is involved in this. आणि आम्ही हे ठासून सांगता. आणि there is one non-uniform police officer जो कितलीशीच वर्सां जाली सांखळेनूच आसता. म्हाका दिसना ताणें हेडक्वॉर्टर्सान रिपोर्ट केला आसतले. आज इन्क्वायरी करपाची गरज आसा ह्या नॉन युनिफॉर्म पोलीस ऑफिसराच्या मोबायल नंबराची, CDRची, ताच्या टावर लोकेशनाची, ताका कोण मेळ्ळे हाची. आणि हे एलिगेशन हांव स्टेट एलिगेशन करता जाय जाल्यार पुलिसांनी म्हाका आपोवंक धाडचे फॉर रेकॉर्डिंग माय स्टेटमेंट अँड गिविंग एविडन्सीस, गिविंग माय स्टेटमेंट एज टू वाय this inquiry is not being conducted in this non-police officers mobile number, his tower locations, Pooja Naik आणि बाकीचे जे सावंत पूण जे अरेस्ट जाल्या तांचे सगळ्यांचे जे कॉल रेकॉर्ड आसा ते कॉल रेकॉर्ड चेक केल्यारूच
त्या स्कॅमाची व्याप्ती कितें आसा आणि गव्हर्नमेंट हातूंत भितर कितलो इन्वॉल्व आसा ही गोष्ट भायर येतली. आणि मागीर म्हाका दिसता कुर्तोरे सुरवात करची. कुर्तोरेच्यानय जी रोड गेल्या ते बायपास करून करून सांखळेन पावल्या. सो मागता हांव गोंयकारांकडे जागे जायात, टायम आयिल्लो आसा. आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे आमी हो जरी मोमेंट सुरू करू पूण हो गोंयकारांचो मोमेंट म्हणून फुडें वचून हाजेर इन्क्वायरी जावची, हाजेर मागणी आमी जी केल्या ताका तुमचो तेंको आमकां जाय. आमी मागता प्रत्येक गोंयच्या जाणटे नेणट्यांकडे भुरग्यांकडे तुमचे जर फ्युचर सांबाळपाक जाय, तुमची जर जॉबां सांबाळपाक जाय, तुमची जर जॉबां तुमकां मेरिटाचेर मेळपाक जाय जाल्यार भायर सरात आनी आमचे बरोबर आमकां हात धरून हो जो प्रोटेस्ट आसा तो फुडें व्हरपाक मदत करात. देव बरें करूं. आय सी कॅश फॉर जॉब्स म्हणटा ते सामके फेमस जाला आनी आमच्या गोंया एवरी स्टेज एवरी डिपार्टमेंटात ते करप्शन मॅक्झिमम पीक पावले आहा. आनी हे इश्यू आयज जॉब स्कॅम जाला तो एक सामको सिरियस इश्यू. त्या आमच्या भुरग्यांचो फ्युचराचो हो पयलो आयकोंकूय येताले हे पयशे घेवन जॉब दिता म्हणून, पूण आतां ते एक्सपोज जाल्ले आहा. आनी डेली एवरी डे एक एकलो एरेस्ट जायता आनी एरेस्ट जाता रोखडे तांकां बेलूय मेळटली. आतां तांकां बेल कितलो मेळटा ती खबर. आमकां जाय ह्यो आमचो डिमांड आहा कितें हे इन्व्हेस्टिगेशन सामकें सिरियसली जावपाक जाय आनी कोण कोण इन्वॉल्ड आहा तितले एरेस्ट जावपाक जाय. आनी आमच्या भुरग्यांचो जो फ्युचर आहा, जे भुरगे आमचे शिकतात मेरिटाचेर पास जावन येतात तांकां जॉब मेळपाक जाय. आतां अमितान सांगलो ते भाशेन हो मुवमेंट आमचो न्हू, आम आदमी पार्टीचो न्हू. हे एक एक गोंयकार एक एक भुरग्याचो एक एक फॅमिलीन सपोर्ट करपाक जाय. एक एकट्यान भायर येवपाक जाय. हे करप्शनाचे आमचे झगडपाक, हे करप्शन बंद जावपाक. सो आमी अपील करता आमच्या युथा लागीं, सगळ्या पेरंट्सां लागीं जे कोण पयशे दिल्यात, कोण तांकां खबर आहा पयशे तेमी भायर येवचे, ओपनली तेमी डिक्लेअर करचे आनी आमकां हेल्प करचे हेचेर एक्शन घेवपाक. सो आनीक एक पावट मागता आमच्या सगळ्या युथा लागीं तुमचो फ्युचर हे करप्शन बंद जाल्लें जाल्यार हो फ्युचर तुमचो बरो आसतलो आनी मेरिटाचेर कामां मेळपाचें, पयशे दिनासतना कामां मेळपाचें हे जातलें. सो हांव मागता आनीक पावट सगळे येवयात आनी सपोर्ट करात. तुमी इंडिव्हिज्युअल जाय तेमी प्रोटेस्ट करात आनी जात तितलो प्रेशर घालात गव्हर्मेंटाचेर हे एक्शन जावचें म्हणून. सगळे गोंयकाराक सगळे नमस्कार आणि अस्सलाम वालेकुम. आता तुमकां खबर आसा प्रत्येक इलेक्शनाक आमचो सीएम सावंत बाब केन्नाय गेले न्हू तो अनाउन्समेंट करता 10,000 जॉब आसा 10,000 जॉब आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें 10,000 जॉब दितले भुरग्यांक म्हणून. आता प्रत्येक इलेक्शनाक कित्याक दिता सगळ्यांक खबर आसा. इलेक्शन टायमींग ते भुरगे खंय वचनाका आनी कितें खंयची दुसरे फाटीन वचनाका म्हणून तेंचे इंटेन्शन तोच. आता तुम्ही हे पळया आता असेंब्ली इलेक्शन जावपाचे पयलीं हांगा एक हे आयिल्ले अजेंडा फॉर पोस्ट वर्क असिस्टंट एंड मल्टीटास्क स्टाफ. आता हितून इलेक्शनाचे पयलीं हो भायर येयलो, मागीर इलेक्शनाचे पयलीं तेन्ना एक्झाम कंडक्ट केल्ले. 550 भुरगे हितून सगळ्यांनी फॉर्मां भरल्या, पयशे भरून फॉर्म भरून आन्सर केल्या. 250 लोक तितून एंटर जाले आनी 250 लोक पास जाले. तितून फक्त 3 जॉबां दिल्या, फक्त 3 जॉबां आसा कितले 34 3 जॉबां दिल्या. बाकीचे सगळे जॉबां अजून पेंडिंग आहा. ते भुरगे 3 वर्ष झाले अजून रावल्या. केन्ना जॉब तांकां आपूत काँग्रेस हे आमचे गव्हर्मेंट आसा बीजेपी केन्ना आपूतले तांकां, केन्ना जॉब दितले म्हणून. ते भुरगे अजून आशेन बसलेले आसता, तांकां जॉब अजून गावना. आता तुम्ही हे पळोवंक शकता हांगा फूल इंडिया ते चालू आसा. 62 पिओन जॉब आसा. 62 पिओन हांव तुमकां एक स्टेट सांगता. 62 पिओन जॉबाक कमीत कमी 98,000 भुरग्यांनी आन्सर दिल्या. 98,000 भुरग्यांनी 10 पास 12 पास ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट तेंचे भुरग्यांनी आन्सर दिला. तेंचे जॉब अजून गावना. हे लफडी फूल गोवा फूल इंडिया चालू आसा. आता तुम्ही म्हणटा पूजा नायकान हे केल्या, मागे प्रिया आणि ते यादव जाले. आता एक न्यू बायल भायर येयल्या दत्तश्री कितें सावंत म्हणून. तेंच्यांनी कितें केला, तेणी सेम जॉब स्कॅम केला. जॉब स्कॅम करून पयशे घेतला 405 कोटी. आता हे आनी प्रक्रिया आनी चालू आसतले आनी भायर येतले ना. आमचे सांगपाचे एकूच आसा, केन्ना पुलीस आसता सादे कोणी पीक पॉकेट करता, खंय मोबायल गावले बेगीन आपले प्रेस कॉन्फरन्स दिता आनी दाखयता कितें आमी धरून दिल्या म्हणून.
आणि हे जे स्कॅम्स आसा हेंच्यांनी जॉब फुली भुरग्यांचे पयशे आसा ते खेळल्या आणि सगळ्याकडे पयशे घेतल्या पयशे आणि भुरग्यांचे भविष्य खेळला तेंच्यांनी. भुरगे आमचे आसा कितले आता 30-40 पावपाक गेल्या अजून ताका जॉब ना अजून आशेन बसलेले आसा. आमचे मागणी हेच आसा बाबा सरकाराकडे बेगीन तुम्ही हे सगळे कल्पना तांकां धरा आणि जॉबची सुकवणी करा. आणि आम्ही सांगू शकता बाबा हे येता इलेक्शनाक सगळ्यांनी मध्ये तुम्ही धाडून दाखवूंक जाय आणि येता तेन्ना बीजेपी बाल मारूंक जाय हे आमची मागणी आसा. देव गुड मॉर्निंग एवरीबडी. म्हाका मातसो लेट जाल्लो कित्याक हांव अमेझींग गोवा पळोवपाक गेल्लो. ते पळोवपाक गरजेचें आसलें कित्याक ते थिंगा इव्हेंट व्हडलो केला बॅनर व्हडले लायले अमेझींग गोवा म्हणून. अमेझींग गोवा आनी चीफ मिनिस्टराची स्पीच अजूनय जावंक ना पूण बाकीच्या लोकांची आमी स्पीच आयकताली तेन्ना ते म्हणटा गोवा इज अमेझींग बिकॉज देर इज ऑपॉर्च्युनिटी इन गोवा अँड यॉल आर क्रिएटिंग द ऑपॉर्च्युनिटी. म्हणजे कोण थिंगा भायले लोक येयला गोंयचे भायचे लोक येयल्या ते ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करतले आमच्या गोंयकारांक. आणि थिंगा ते म्हणटा थिंगा लोक तालयो वाजयता आणि मिडियान आख्खे गोंयचे लोकांक ते फटयता. अमेझींग गोवा म्हणटा कांयच अमेझींग ना. अमेझींग कांयच म्हणल्यार कांयच ना. हिंगा रस्त्यार येवन परिस्थिती पळयल्यार लोक भीक मागता जॉबांक. लोकांचे जॉब जायना पयशे घेवन जॉब घेवचे पडटा आणि मागीर लोक सुसायड करता. ही आहा परिस्थिती अमेझींग गोवाची. आणि ते थिंगा सगळे बसल्या आणि व्हडल्यान उलयता की अमेझींग गोवा एव्हरीथिंग इज अमेझींग. थिंगा 3 मिनिस्टर बसले थिंगा वयर आणि व्हडले फोलगा सांगता की यू नो एव्हरीथिंग इज परफेक्ट इन गोवा. कम टू गोवा अँड डू बिझनेस इन गोवा. देर इज टुरिझम इन गोवा. देर इज दिस इन गोवा. देर इज अ तत्व म्हणून एक न्यूज आर्टिकल येयला दॅट फ्रॉम 2005 to 2023 tourism has dropped in Goa drastically it has dropped, but they are talking over there and saying tourism is high in Goa, so all tourism based companies, all startups who are doing tourism should come to Goa. So it is very important that we tell people that nothing is amazing over here. Absolutely zero. Nobody is amazed. Everybody is committing suicide and everybody is dying. इंग्लिशीन सांगपाची गरज आहा कित्याक ते थिंगा इंग्लिशीन उलयता. आख्या बाकीच्या आख्या जे इंडियेच्या लोकांक सांगपाक की अमेझींग गोवा हा चालू हा म्हणून कांयच अमेझींग ना. बिलकुल अमेझींग ना. हिंगा सांगपाची गरज आहा. लोक हिंचो गोंयचो मरता. पीपल इन गोवा आर डायिंग. दे आर कमिटिंग सुसायड. दे आर बीइंग थ्रेटन्ड. दे आर बीइंग टोल्ड टू पे फॉर जॉब्स. And these people sitting over there, the Chief Minister Subhash Shirokar, Mohan Godino, चोर आहा ते थिंगा बसून अमेझींग गोवा करता. कितें अमेझींग? कोण अमेझींग? This is absolutely nonsense what is going on in India. In Goa, I'm going to say this for everybody across India to know. There is nothing amazing in Goa. Goa is completely in a mess, and it is because of Mr. Pramod Sawant, one man, and his entire cabinet. And they have the audacity to do an event over there and say Goa is amazing and amazing Goa. Thank you so much. आमचे गोय विकू नका. विकू नका. आमचे जॉब विकू नका. विकू नका. विकू नका. आमचे जॉब विकू नका. आमचे जॉब. आमका जाय. आमचे जॉब. आमका जाय. विकू नका. विकू नका. आमचे जॉब विकू नका. आमचे जॉब. आमका जाय. आमचे जॉब. आमका जाय. आवाज पुढे पळय जॉब दिवपाक लोकांची फ्रस्ट्रेशन ती लोकांक तूं ब्लेम करूंक शकना. आज परिस्थिती अशी आसा की भुरग्यांक आपले पोट मारून आवय बापूय भुरग्यांक शिकयता. भुरग्यांक सांगता ल्हानपणांतल्यान की शिकल्यार तूं व्हडलो जातलो. शिकल्यार तुका बरो जॉब मेळटलो. आनी एक आवय बापाची आशा आसता मिडल क्लास फॅमिलीची की आपलो भुरगो बरो शिकचो. आपूण जे त्रास काडल्या ते आपल्या भुरग्यांनी काडचे न्ही. आपल्यो कदाचित कांय गरजो आसा त्यो मारून आज आवय बापूय भुरग्यांक शिकयता एका आशेन की ताका प्रायवेट जॉब गव्हर्मेंट जॉब कसलोय जॉब जावं मेळचो. गोंयांत ना प्रायवेट जॉब मेळटा ना गव्हर्मेंट जॉब मेळटा. गव्हर्मेंट जॉब जे मेरिटाचेर मेळपाक जाय ते मेरिटाचेर मेळना. आनी त्या खातीर लोक फ्रस्ट्रेशनान आवय बापूय आपली भांगरां विकून आपली भाटां विकून प्लॉट विकून घरां विकून लोन काडून
मागून कोणा कडल्यान हे पयशे एकठांय करून एका आशेन सरकारचे जे एजंट आसा दलाल म्हणटा तांकां हे पयशे दिता आनी ते पयशे घेतल्या उपरांत तांकां जॉब मेळना कारण मिनिस्टर मायच पयशे दिवन ह्यो विकतात जे MLAs आसा ते मायच पयशे दिवन विकतात बोली लायकी आसा आज सकाळचे जो तांचो हे कितें म्हणटा ताका तो दे गो ऑन ऑक्शन गव्हर्मेंट जॉब्स आर ऑन ऑक्शन म्हाका काल एक बायल येवन फोन करून सांगलें की आपल्या भुरग्याक DYSPच्या जॉबा खातीर 1.5 कोटीची मागणी केली आपूण सांगलें 1.5 कोटी खंयच्यान हाडूं काय म्हणून तिणें सांगलें कितें करून हाड एका वर्सान रिकवर करतले म्हणून कशें रिकवर जातले DYSP 1.5 कोटी PSI 30 ते 40 लाख सादे LDC UDC 20 ते 25 लाख रेटी सांगता हांव तुका मागीर तुजे अकाउंट्स आसा एक्सायज आसा हे आसा 30 ते 35 लाख ह्यो ज्यो रेटी आसा ह्यो तुमकांय खबर आसा आमकांय खबर आसा आवय बापूय कशें मरता आनी भुरग्यांक शिकयता एक मिडल क्लास फॅमिली आनी ह्या जॉब स्कॅमाचो विक्टीम हांवूय आशिल्लो बापूय तेन्ना 2002-2004 मागीर सरकार भारतीय जनता पार्टीचो आशिल्लो तेन्ना जेन्ना GPSCची एग्जाम आन्सर करून हांव गोंयांत चवथो आयिल्लो त्या वेळार जॉब मेळना कारण पयशे नाशिल्ले दिवपा खातीर स्टेट रँक होल्डर आसतना हे जॉब मेळना परत हे सांगता पूण गोंयकारांनो फ्रस्ट्रेट जावं नाका झगडपाचो टायम आयिल्लो आसा भायर सरपाचो टायम आयिल्लो आसा हे जे स्कॅम आसा परत एकदां सांगता हातूंत भितर चीफ मिनिस्टर टू एंटायर कॅबिनेट टू एंटायर BJP इज इनवॉल्ड म्हणून प्रोटेक्शन तांचे करपा खातीर गोवा पुलिसां कडेन दिला नाल्यार अपॉयंटमेंट कित्याक करना कमिशनर हो मोठो प्रश्न आसा बरो अपॉयंट कमिशन पब्लीक ग्रिव्हन्सीस दवरा कॉन्फिडन्स दिया लोकांक जाणी पयशे दिला की तुमकां कांय त्रास जावचे ना म्हणून वी आर गोईंग टू द रूट ऑफ दीस कल्प्रिट्स आणि CDR तांचे परत सांगता क्रायम कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स टावर लोकेशन्स हे जे एक्यूज अरेस्टेड आसा तांचे फाटल्या वर्सभराचे टावर लोकेशन्स आणि कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स काढात कंपेर इट विथ द नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर आणि तांचे लोकेशन इतलेय सांगू तुमकां ना म्हणून साखळेन मेळटले कुर्तरेच्यान आमकां जे मेळ्ळा तो मनीस जाणें पयशे दिल्या तो फाटी फुडें जाता भिता सांगपाक की आपण 40 लाख दिल्या म्हणून पण ऑफिस बेरर लिडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी कुर्तरेचो हातूंत भितर इनवॉल्ड आसा हांवें ती क्लिप आयकल्या पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेट करीत जाल्यार ते क्लिप आसा ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल वेर ही सेइंग दॅट आय पेड दीस 40 lakhs or 50 lakhs आय एम नॉट 40 lakhs आनी हे 40 lakhs दिल्या आपण एका जॉबा खातीर पण जॉबूय मेळूंक ना पयशे मेळूंक ना म्हणून आता ह्या गोष्टीचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें पडटलें आमी कोणाक त्रासान घालचे न्ही म्हणून हांव तुमकां ती दिवपाक शकना एट दीस स्टेज बट द फॅक्ट रिमेन की भारतीय जनता पार्टीची लक्षणां सारकी नाच परत सांगता ही लक्षणां सारकी ना आनी सगळी लक्षणां फाळिल्ली घुंवून करून साखळेन एंड जाता हें कित्याक जे 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 अरेस्ट जाले ते खंय तरी सरकारा कडेन अपॉयंटमेंट आमकां मेळनासतना हे चीफ मिनिस्टराच्या घरा पावता कशें आनी ज्या दिसा ही गोश्ट चीफ मिनिस्टराक कळटा त्याच दिसा तिका थंयच्या थंय अरेस्ट कित्याक करूं ना पुलीस आशिल्ले थंय चान्स कित्याक दिलो जेन्ना चीफ मिनिस्टराक प्रोबब्ली दिसला आसतलें की हातल्यान आपलें नांव खंय तरी घाण जातलें म्हणून आनी आपल्यो गोश्टी भायर सरतल्यो म्हणून तेन्ना FIR रजिस्टर करपाचें डायरेक्शन दिलां दिस इज माय स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिगेशन आनी हें जर हातूंत भितर सत्य ना अशें जर चीफ मिनिस्टर म्हणटा अपॉयंट अ कमिशन ऑफ रिटायर्ड हायकोर्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज टू रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज आनी हातूंत भितर एन्क्वायरी करची तुका जर कांयच घाण तुज्या आंगार ना जाल्यार भिवपाक कित्याक जाय ना जाल्यार आमी मान्य करचें बे म्हणचें चीफ मिनिस्टरान की आपूण हातूंत इनवॉल्व आसले ना जाल्यार डू वॉट वी आर आस्किंग टू अँड प्रोटेक्शन फॉर द विसल ब्लोअर्स कारण विसल ब्लोअर जे आसा जे आज भितर जे हे गोश्टी भायर काडटा तांकांय फाल्यां हे व्हरून त्रास करतले म्हणून लोक भिता पुलिसांचे लोकांक विश्वास उरलो ना म्हणून हें कमिशन इम्पॉर्टंट आसा कारण लोक पुलीस स्टेशनार वचपाक भिता पुलीस आर नो लॉंगर फ्रेंड्स ऑफ पीपल अँड गूड ऑफिसर्स आर खंय तरी हेडक्वॉर्टर्सान खंय हांगा थंय तांकां धाडल्या आनी जे ऑफिसर आज कलेक्शन एजंट जाल्या of the non-uniform police officer and Bharatiya Janata Party are being given police station and good lucrative posts in various police stations. DGP is a rubber stamp. DGP has no role to play. Entire police department is controlled by non-uniform police officer. प्रत्येक police officer जर तुम्ही वचत आणि कानान विचारताल तो तुमकां सांगतो. all MLAs of BJP are involved in this. All BJP entirely is involved in this. तांचे leaders जे आसा कारण जॉब विकता ते दलाल आसा ऑल आर कनेक्टेड टू BJP लेवल सांता क्रुजांनी आमकां खबर आसा कांय लोकांनी 5 लाख 7 लाख घेतले ते आमकां खबर आसा आनी हे सगळे BJP लिडर आज लोक सांगपाक भिता आमचो काल आनी एक फोन आयिल्लो म्हाका
जो परवरीचो तांचो एक लिडर आसा हू इज नाव नो लॉंगर असोसिएटेड विथ बीजेपी बट हू हॅज ऑलवेज बीन असोसिएटेड अर्लियर विथ बीजेपी. ताणें पयशे घेतले 5 लाख एका जॉब दिवपा खातीर. पूण जाणें पयशे दिल्या तोय बाबडो भिता कारण नांव पिड्यार जातलें म्हणून, कारण तोय इज ऑल्सो फ्रॉम अनदर पॉलिटिकल पार्टी. दिस इज द प्रॉब्लेम. ह्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक जे तांचे लिडर आसा तांणी प्रत्येकान खंय ना खंय जाणी केन्ना ना केन्ना तरी कसल्या ना कसल्या गोष्टीक पयशे घेतल्या आनी हे घेतल्या उपरांत जॉब दिवपाक शकले ना आनी जे जॉब तांणी दिल्या ताजे जॉबाक तांणी आनीक डिमांड करून आनी पयशे घेतल्या. ही सत्य परिस्थिती. अमित बाब एक सायडीन सीएम म्हणटा ना तुमी सांगून दिया कोणे कोणे घेतला म्हणून तुमकां जाल्यार दुसरे सायडीन एक कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणटा कोण दिता तोय क्रिमिनल कोण दिना तोय क्रिमिनल. म्हणजे वॉट इज द इन्फ्लुएन्स ऑफ दिस? भंय घालता. एक जागी चीफ मिनिस्टर म्हणटा आपूण मारता कशें कर तुमी रडटा कशें करा अशी परिस्थिती जाल्या. हो मंत्री जो आसा पळय ताणें घेतले आसतले कारण तोय चोर आसतलो व्हडलो. आज गरज आसा म्हणून ज्युडिशियल कमिशनराची अपॉयंट करपाची गरज आसा कारण दॅट कॉन्फिडन्स वील कम लोकां मदीं की आमी न भिता ह्यो कंप्लेनी करपाक शकतले. म्हाका जे कॉल आयल्या त्या कॉला भितर सगळ्यांच्या मनात एकूच भंय आशिल्लो सर आमकां भितर उडयले जाल्यार. हांव म्हणलें तशें जाल्यार तुमी जे भांगर विकून पयशे दिल्या पळय एका बायलेन सांगलें आपूण आपले लग्नाचे भांगर जे तिका भुरगेपणांत लग्न जाल्या उपरांत जे भांगर दिल्ले ते तिणें विकले भुरग्याक जॉब मेळपाच्या आशेन मिडल क्लास फॅमिलीची. लज दिसपाक जाय सरकाराक ह्या गोष्टीचेर. आनी ह्या मंत्र्याक जो सांगता की गिवर इज ऑल्सो आरे तुमी टेकर्स बसल्या म्हणून गिवर्स आसा. तुमी टेकर्स बसल्या म्हणून तुमचे दलाल आसा. हे दलाल जे आसा हे तुमचे दलाल दे आर भडवाज ऑफ युअर्स. दे आर नथिंग शॉर्ट ऑफ भडवाज. नथिंग शॉर्ट ऑफ भडवाज. नथिंग शॉर्ट. इतले चुरचुरे दिसता बावड्यात ते सगळे पयशे. आज तिचे कडेन भांगरूय ना जे आपल्या आवयन तिका घाल्ले ती सांगता आपली तोडो पाटली जी तिका आपल्या आवयन दिल्ली ती म्हणटा ती विकली आपूण फक्त भुरग्याक जॉब मेळटलो म्हणून. ना जॉब ना भांगर. आज हातान कट्टी सरकारान गोंयकारांक कट्ट्यो दिवन बसयल्या. कितें परिस्थिती मनांतल्यान राग येता कारण जो मिडल क्लास जो मनीस आसा तो आज एक्सपेक्ट करता की हे जॉब मेरिटाचेर मेळचे म्हणून. सादे ते बावडे ते MTS जॉबाक 25-30 हजार गोंयकारांनी आपल्या केले भितर इंजिनियर्स असले पोस्ट ग्रॅज्युएट्स असले फॉर पियून्स जॉब. दिस इज द स्टेट ऑफ गोवा. आनी गोवा अमेझींग म्हणटा. अरे अमेझींग गोवा पार्टिसिपेशन जायना म्हणून सरकारान डायरेक्शन्स दिल्ले गोवा डिपार्टमेंट्साक अमेझींग गोवा पार्टिसिपेट जाय म्हणून. जी आज अमेझींग गोवान स्टॉल्स आसा मॅक्सिमम स्टॉल गोंयचे फोर्सफुली हाडिल्ले आसा. कोण येवपाक सोदना गोंयान. नवी इंडस्ट्री येवपाक सोदना गोंयान कारण प्रत्येक गोष्टीचेर रेड टेपिझम प्रत्येक गोष्टीचेर चोरी आनी हाका चीफ मिनिस्टर सर्वस्वी जबाबदार आसा. फाटल्या 10 वर्सांची भारतीय जनता पार्टीन गोंयची वाट लायल्या ताका लागून एक इंडस्ट्री आज गोंयांत येवपाक सोदना आनी ताका लागून आज तुमी आमी जे आमचे फ्युचर जनरेशन आसा आज तांकां परिस्थिती अशी आसा की 15,000चे जॉब करचे पडटा. कशे जगतले गोंयकार फुडल्या 10 वर्सांनी इतली म्हारगाय वाडल्या आसतना. तेन्ना सरकाराची जबाबदारी आसा टू कम आउट क्लीन ऑन दीस एंड इफ यू आर क्लीन अपॉइंट अ ज्युडिशियल कमिशन एंड वी विल सी टू इट दॅट वी विल गेट ऑल दोज पीपल हू आर कमिंग अहेड. आनी आमी एक नंबर अनाउन्स करता इन दोन दिसां भितर गोंयकारां कडेन मागणी करता की दिस फॉर यू एन रेफरन्स. ताजेर तुमच्यो ज्यो कंप्लेन येता ताजेर तुमचे जे रेफरन्सीस येता प्लीज सेंड इट ऑन WhatsApp सो दॅट इट रिमेन्स एनोनिमस एंड इट इज नॉट ट्रॅक. बिकॉज क्रायम ब्रांच परत त्याच कामां लागतली की म्हाका कॉल कोणाचे येता ताजेर तांकां टेन्शन जातलें आनी ते सरकाराक तो रिपोर्ट दितलो. कारण हांगा जे क्रायम ब्रांच वाले आसा तांकां एक गोष्ट वचून आपल्या बॉसाक सांगुनी की हो नंबर वी विल डू WhatsApp कॉल्स ऑन दॅट नंबर सो दॅट इट इज नॉट ट्रॅक अँड यू डोंट गिव दोज टू युअर पॉलिटिकल बॉसेस टू प्रोटेक्ट दॅम. बंद करात. आयज आमी आसा आयज आमकां गोंयकार आसा फाल्यां हातूंत भितर सगळे गोंयकार इनवॉल्ड आसतले त्रासा जातले तांकां तेन्ना भायर सरपाची गरज आसा. म्हणूनच हांव जो सिंबॉलीक प्रोटेस्ट. CM has failed in CM has absolutely failed. demand his resignation. आय थिंक इट इज फॉर भारतीय जनता पार्टीकूच लज दिसपाक जाय की तांचो जो चीफ मिनिस्टर आसा म्हणून. भारतीय जनता पार्टीन स्वता सांगपाक जाय ताका रिजायन जा घरा वच म्हणून दुसरो कोण तरी बसयता म्हणून. बट अल्टिमेटली इट इज गोइंग टू बी ओल्ड वायन इन द न्यू बॉटल. देर आर ऑल जे भितर आसा ते सगळे कोण लीप आसा तांचे. प्रश्न हो आसा पण एटलीस्ट सम आर क्लिनर दॅन दी अदर. बट चीफ मिनिस्टराक म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन सांगपाची गरज आसा की यू आर फेल्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, यू आर फेल्ड इन पुलिसींग, गोवाज एडमिनिस्ट्रेशन हॅज फेल्ड.
स्कॅम्स आफ्टर स्कॅम. अरे न्यूजपेपर उगडो करत जाल्यार फ्रंट पेज टू लास्ट पेज गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट आसा. कित्याक लागून? आनी सीएमओतल्यान कॉल येता न्यूजपेपरांक, तुमकां येना प्रॉब्ली कित्याक तुमी लायव्ह वता म्हणून, पूण तुमकांय कॉल येता म्हणून म्हाका म्हायती मेळ्ळा की काडा म्हणून व्हिडिओ जे सीएम गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट आसा ते. आनी मागीर न्यूजपेपरांक कॉल वता की कांय छापनाका म्हणून. सम आर सकमिंग बिकॉज गव्हर्मेंट एड्स बंद जातले म्हणून. बट डोंट, यू आर द वॉयस ऑफ गोवा. यू आर गोइंग टू टेक द वॉयस ऑफ गोवा टू गोवन. आणि आज जो सरकार जो आसा, करप भारतीय जनता पार्टी सरकार आसा, ताज्यो गोश्टी आमी आमचे लायफपणाक लावून जे आज आमी भायर काडटा, जी स्कॅमां आमी भायर काडटा, तुमी ती लोकां कडेन व्हरपाक जाय. भिवू नाका सीएमओतल्यान कॉल आयले जाल्यार, भिवू नाका सीएमओतल्यान कॉल आयले जाल्यार व्हिडिओ काडा म्हणून. गोंयकार तुमच्या बरोबर रावतले आनी आमकां विश्वास प्रत्येक गोंयकार जो आसा ह्या स्कॅमाक जो आज इन्वॉल्व, जो गव्हर्मेंट इन्वॉल्व आसा तांच्या विरुद्ध उबो रावतलो. कारण खंय ना खंय तरी केन्ना ना केन्ना तरी एवरी गोवन हॅज बीन विक्टीम टू दिस क्रायम ऑफ बीजेपी सरकार. This has, there has to be offence registered against MLAs, minister and chief minister also. अमित भाई, तुम्ही म्हणले these people are victims, but they end up further, जे पैसे देतात ते फर्दर असून करप्शन देतात. ते डिमांड मनी, रिकवर द्या मनी. सी बेसिकली आज हांव परत एकदा सांगता, जशें तुका सांगलें की मिडल क्लास फॅमिली गजाल घे आमच्या शेजारी आमचो आनी म्हज्या बापायचें सांगता तुका. जेन्ना आमकां 3 भावणांक शिकयले, 3 भावणां आमकां एज्युकेशन भरभरून दिलें. आय न्यू हाव अ टिचर मॅनेज टू गिव अस दॅट एज्युकेशन. ताणें प्रॉबली आपल्या खातीर केन्ना शर्ट घेवंक नासतलो, पूण आमची फीस टायमार भरली. म्हाका अजून याद जाता आनी हांव पर्सनल म्हजी स्टोरी सांगता. आनी ही स्टोरी प्रत्येक मिडल क्लास भुरग्याची. जेन्ना हांव स्टेट रँकर जालो, जेन्ना लॉ एग्जामीक म्हाका पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाचें आसलें, LLM करपाची आशिल्ली, पूण फीज वर हायर. आय मायसेल्फ थॉट की आतां इतलो बर्डन घाला, आतां आनी परतो कित्याक घालचो म्हणून. लास्ट दिसा म्हाका म्हणपाक तूं LLM करना. दर माय फादर्स वर्ड्स आनी आय विल नेवर फॉरगेट इट. केन्नाच म्हणपाक लागलो कितेंय कमी जावं, पूण एज्युकेशनाक पयशे कमी जातले अशें चिंतू नाका. यू डोंट वरी, यू पे दोज फीज. 18,000 फी आशिल्ली. इट इज लॉट ऑफ फीज एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. LLM केली. फर्स्ट टायम कॉन्स्टिट्युशनल लॉ आनी IPRाचो हांव ग्रॅज्युएट जालो. त्या वेळार बापायच्या दोळ्यान जे प्रायड आशिल्ली न्ही, ती म्हाका अजुनूय दिसता. ती प्रायड 2 वर्सांनी ताका दिसपाक लागली की आतां कितें जातलें म्हज्या चल्याचें. 2.5 वर्सां आदोगाशेन पयले फोटोटेप जोडपाक मेळना, खूब टायम लागता. तेन्ना एक मिडल क्लास बापायन दिसलें की म्हजो भुरगो हुशार आसा, जॉब एप्लाय करचें गव्हर्मेंटाचें. आय रिमेंबर आय आन्सर्ड GPSC एग्जाम 4th आयलो. इंटरव्यूक 0 दिलो म्हाका. असले प्रश्न विचारून ज्याचे आन्सर म्हाका दिसना ताकाय खबर आशिल्ले का. आनी ते प्रश्न, एक प्रश्न म्हाका अजून याद आसा. म्हाका एक प्रश्न विचारलो, कोंकणीचो स्टॅम्प खंय करता का. कोंकणीचो स्टॅम्प खंय करता कोणाक खबर आसा? हांगा तुमकां खबर आसा? कोंकणीचो स्टॅम्प करता खबर आसा? म्हाका दिसलें स्टॅम्प वेंडरा कडेन करता म्हणून. हांवें सांगलें प्रॉबेबली खंयचो गव्हर्मेंट असोसिएटेड स्टॅम्प वेंडर करतलो म्हणून. ना म्हणपाक लागले थंय करना. रॉंग आन्सर म्हाका ताणें सांगूं ना खंय करता तो. पूण एट द एंड ऑफ इट आय गॉट 0. त्या वेळाचो GPSCचो सेक्रेटरी आशिल्लो ताणें म्हाका सांगलें वायट दिसता सर म्हणून, पूण आय कांट डू एनीथींग. मागीर तो जॉब मेळना म्हणून मामलेदाराच्या जॉबाक एप्लाय केलो. त्या वेळार 7 लाख मागले म्हजे कडेन. 7 लाख त्या वेळार. 7 लाख बापूय खंयचो हाडटलो रे. ताचो पगार वर्साकूच आसतलो 1.5 लाखाचो. तो पयशे खंयच्यान हाडटलो 7 लाख भुरग्यांक दिवपाक. आनी भांगर विकोवाची म्हजे कडेन हें नाशिल्लें की आवयचें भांगर विकून हांवें ते 7 लाख दिवचे म्हणून. बऱ्याक पावलो आज, नो डावट अबाउट इट. आनी त्या वेळार ते ऑफीस घेतिल्लें. ही स्टोरी ऑफ एवरी मिडल क्लास बॉय. आय वॉन्ट यू ऑल टू टेक दीस स्टोरी टू एवरी मिडल क्लास बॉय. आनी त्या वेळचो हांव नांव घेना ताचें. ताका मान आसा गोंयांत म्हणून नांव घेना. तो म्हज्या आवयक सांगता की आज ताका BDOचो जॉब एप्लाय करता, तो दिवया ताका. This was the story of every middle class boy. This is my story. This is true story. कोणीय सांगचें हें रॉंग म्हणून. हांव तांकां 10 विटनेस दिता तांच्या फुड्यान हें घडलां. ही मिटींग जेन्ना कोणाक तो मेळपाक आयिल्लो मेर्शे भितर, ताच्या घरा जेन्ना ताणें सांगलें अरे तो मेरिटर आसतना ताका जालें ना. ना डोंट वरी, BDOचो जॉब एप्लाय कर म्हणून सांग. ही स्टोरी मिडल क्लास भुरग्याची जी आसा, जी आज हांवें जी तुका सांगला ती म्हजी स्टोरी न्ही, ती प्रत्येक भुरग्याची स्टोरी. आनी ती फुडें व्हरात. ही फुडें व्हरात स्टोरी. अशे तरेन फुडें व्हरात की गोंयच्या प्रत्येक मिडल क्लास आवय बापायक जाचो भुरगो आज विक्टीम म्हणून आज आसा, आज विक्टीम जे आसा तांकां कळुनी आनी ताणें आवाज उठोवनी. कारण भारतीय जनता पार्टीचो हो जो सरकार आसा फटोवपा शिवाय दुसरें कांय करना.
चोरपा शिवाय दुसरें कांय करना आनी तातूंत भितर जॉबाय चोरपाचें जें काम ताणें आज चलयलां हें म्हाका दिसता इट हॅज क्रॉस्ड ऑल बॉर्डर्स ऑल बाउंड्रीज ऑफ करप्शन. जायात जागे नाल्यार एक दीस न्हिदचें पडटलें. थँक्यू.